पोमुर्फा पंचायतीत टेलिफोन एक्सचेंज, भलायकी केंद्र तसेच पोस्ट ऑफिस सगळें एकाच इमारतीत आसा, पूण बसतलो जाल्यार एकाय खात्यात नीट सुवात ना। पंचायतीत काम करपी कामगार तसेच पोस्टाचे काम करपी कामगार कसरत करीत पंचायतीच्या सुवातेचो वांटो घालीत काम करता। पंचायत आसा ते इमारतीत हेर कार्यालयांची कामां चलता, मात जाय तितली सुवात तांकां थंय उपलब्ध ना। तशेंच पंचायत घराकय शेळो मांडला। हें पळयतकर हाचेर थळाव्या आमदाराचें लक्ष ना अशें दिसून येता। पंचायतीन जे भलायकी केंद्र आसा ताच्या कुशीकच कोयराच्यो राशी पडल्यात। ह्या कोयराच्या घाणीक लागून थंयसर काम करप्यांक तशेंच भलायकी केंद्रांत येवपा वचप्यांक त्रास जाता। हो कोयर उखलपाक पंचायतीन कसलीच वेवस्था केल्ली दिसना। हाका लागून हो कोयर थंयच पावसान कुसून तातूंत जळारां जाल्यात। एक गोष्ट पयलीं हांव सामकी क्लियर करूंक सोदता की आमी जे कलेक्शन आसा डोर टू डोर ते फक्त ड्राय गार्बेजचे करता। ड्राय जे कितें आसा पळय तितलें घेता आमी, वेट घेना। स्ट्रिक्टली सगळ्यांक सांगलां वेट घेवं नाका म्हणून। तशेंच जो आमचो गार्बेज कलेक्ट करूंक येता तो वेट घेना, चॅक करून घेता। हे जे भायर आसा आवटसायड प्रिमायसीस जे कितें आसा तें हाडून लोकांनी डंप केल्लें आसा। जे पासर बाय कोण आसा पळय ते हांगासर ते हाडून डंप करता आनी ते बीन केन्ना आसता जेन्ना ऑफ आवर आसता पळय तेन्ना वर्किंग आवर्साक एक कोण हाडून उडयना। जेन्ना सकाळीं कामाक वयता पळय तेन्ना बीन हाडून भोवतेक उडयलां आसतलें आनी हें आतांच जालां, हेजे पयलीं केन्ना अशें जावं नासलें। भलायकी केंद्र खरें म्हळ्यार नितळ सुवात आसप म्हत्वाची, पूण पोमुर्फाच्या ह्या भलायकी केंद्राच्या भोंवतणी नदर मारल्यार सामकी दया येता। एके वटेन पंचायती लागसार भलायकी केंद्रा कडेन स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हण तकटे लायल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन थंयच कोयराचे ढिगारे केल्यात। तशेंच पोस्ट ऑफिस पयलीं कोमिंदाद इमारतीत आसलें, पूण कोमिंदाद इमारत मोडटकर तें ऑफिस पंचायत घरांत स्थलांतर केलां। मात थंय सुवातेच्या अडचणेक लागून पोस्ट ऑफिसाचें काम करप्यांक हाचो त्रास जाता। पंचायतीक मागीर हांगा हेका रिक्वेस्ट केला हांवें सरपंचाक मातशें म्हाका प्लेस दिवं, आनी पंचायतीन आनीक रूमय ना प्लेस दितलो म्हणून। तेणी हे बांदून काडला आनी हांगा म्हाका प्लेस दिले, आलमारी बीन हांव भितर दवरता। आतां तुमी अशें हांगा अशेंच बसता, फायल्स फोल्डर्स तुमचें कितें आसतलें डॉक्युमेंट्स मागीर हेतून घालता, आलमारीन दवरता आनी लॉक करता। मेज पूण हांगाच आसता, आनीक प्लेस ना दवरपाक। टेबल हांगाच। तुमच्या ऑफिसाक कळयला तुमी ऑफिसाक? हय ऑफिसाक खबर आसा। ते कितें म्हणटा? ते प्लेस दिना न्हू, ते तूं पळय म्हणटा प्लेस न्हू। आनी ते सपोज हांवें प्लेस पयली जाल्यार ते रेंटूय दिना। आतां सपोज पयलें न्हू, आतां रेंटा शिवाय प्लेस खंय मेळना, रेंटूय दिना न्हू। आनी हे जे पार्सल्स बीन पावोवपाचे आसता सगळें हांवूच करता। कॅश बॅगूय हांवूच हाडटा कारोणच्यान आनी डिलिव्हरी हांवूच करता। सगळें काम तुकाच करता? पोमुर्फा पंचायतीच्या सरपंचाक विचारल्यार ते म्हणटा भलायकी केंद्राक त्रास जाता ही कल्पना आपणाक आसा, मात हो कोयर उडोवपाक आमकां अजून योग्य सुवात मेळिल्ली ना। ड्राय वेस्ट आसा पळय ती जर खूब दीस थंयसून लिफ्ट करूं ना, जे पोल्युशन बोर्डाचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका समजा 8 दिसां वयर बीन जर जालें जाल्यार शक्य आसा येवपाक। आनी ते वास येता आनी फ्लायज येता म्हणून तांकां मागीर तिका मॉस्किटो नॅटूय मारून दिल्ले आसा सगळ्या हेका। आतां तांकां जर चडूच त्रास जाता जाल्यार ह्यो सायट आसा ती आमकां शिफ्ट करची पडटली आनी सद्या तरी आमचे कडेन जागो अवेलेबल ना। इन दॅट केस वील हॅव टू स्टॉप दीस ड्राय वेस्ट कलेक्शन इन द एंटायर विलेज टील वी फायंड सम सोल्युशन फॉर द प्लेस। हो जो आसा तो आमी स्टॉप गॅप अरेंजमेंट केल्लो आसा आनी परमनंट अशी आमकां जागा मेळना। आनी सरकाराचें सद्या जे भुमी अधिग्रहण लँड एक्विजिशन जें आसा तें सगळें टोटली बंद जाल्लें आसा। सो खंयसरूच आमी जागोय दुसरो आमकां मेळूंक शकना आनी टोटली सिच्युएशन जें आसा पळय तें सामकें वी आर इन फिक्स। सो हें करूं शकना तेंय करूं शकना। इन केस जर हेल्थाक जर हें आसा जाल्यार आमी तेजेर ताबडतोब बॉडीन डिस्कशन करून डिसिजन घेवन आमी तें बंद करूं शकता। तशें जर तांकां सामकें जर प्रॉब्लम जाता जाल्यार ते म्हणटा पंचायत योग्य रितीन कोयर दवरता, पण पंचायतीची सुटी आसतना वा थंय कामगार नासता त्या दिसांनी अडेकडेचे लोक येवन वतना मेळत थंय कोयर उडयता आनी ह्याच कोयराक लागून भलायकी केंद्राच्या वाठारांत जळारां उत्पन्न जाता। आर्डेक्स गोवा खातीर पोमुर्फाच्यान गौतम शिरोडकार।